नमस्कार. वेंचणुकेच्या गणित कार्यावळीच्या आनीक एका भागात येवकार. राज्यात विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार तेंगशेर पावला. आपणे केल्ल्या कामाच्या गणित मांडून चडांत चड मतदारांक आपल्या वटेन वळोवपा खातीर प्रत्येक उमेदवार आनी पक्ष नेटान वावुरता. आमी घेवन आयल्यात एक गणित. भाजप सरकारान फाटल्या 2 टर्मात केल्ल्या कामाचो नियाळ आनी ताची आदल्या सरकाराच्या कामा वांगडा तुळा. आदर्श समाजात कोणच फाटी उरचो न्हय हे सरकाराचे ध्येय आसचे अशें महात्मा गांधीजी आनी दीनदयाळ उपाध्यायजी सांगताले. ह्याच तत्वाचेर काम करतना प्रत्येक गोंयकाराची भरभराट आनी स्वातंत्र्य ही मोख घेवन भाजपान फाटली 10 वर्सां वावर केल्लो दिश्टी पडटा. समाजातल्या निमाण्या व्यक्ती मेरेन पावप, तांकां वयर काडप हे ध्येय घेवन भाजपा सरकारान काम केल्ल्याचें दिसता. आपली हीच मोख पुराय करपाच्या यत्नात भाजपा सरकारान लाखांनी गोंयकारांक सामाजिक सुरक्षा येवजणेत आस्पावीत केले. हाऊसवाईफ आशिल्ल्या गोंयांतल्या बायलांक अर्थीक स्वातंत्र्य मेळ्ळें. घरातलो खर्च भागोवपाक, आपल्याक जाय ते खरेदी करपाक, प्रत्येक बारीक सारीक गजाली खातीर बायलांक फक्त आपूण घरा भायर काम करपाक वचना आनी पयशे जोडना म्हण दुसऱ्याचेर निंबून उरचें पडना. आपल्या डबल इंजिन सरकारान अंत्योदय तत्वाचेर काम केला अशें भाजपा सांगता आनी तें दिश्टी पडटा. जाणून घेवया भाजपान राज्यात सामाजिक सुरक्षे खातीर केल्लो वावर. राज्यात सरकारी इस्पितळांत उत्तम आनी फुकट वैजकी सेवा मेळटाच. त्या भायर राज्यातल्या नागरिकांक खाजगी इस्पितळांतय भलायकी सेवा फुकट मेळची ह्या खातीर दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना भाजपा सरकारान 2016 वर्सा सुरू केली. हे येवजणे खाला गोंयांतल्या 2,92,000 घराब्यांक प्रत्येकी 4 लाख रुपया मेरेन मेडिक्लेमचो लाव मेळटा. 2016 ते 2021 ह्या काळात दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजने खाला 1,13,000 लोकांनी वैजकी विम्याचो लाव घेतला. हाचेर भाजपा सरकारान 289 कोटी रुपया खर्च केला. माझे नाव उदय नारायण दारगळकर, मधल्या बाट शिवोली, बार्देस, गोवा. माझ्या चेड्याचे नाव उन्मेश उदय दारगळकर. गोवा सरकाराच्या DDSS या मेडिकल सुविधे मार्फत म्हाका माझ्या चेड्याच्या अपेंडिक्सच्या ऑपरेशनासाठी जी आर्थिक मदत जाली त्याच्या खातीर हांव गोंय सरकाराचो खूप आभारी आहे. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना भाजप सरकारान 2017 वर्सा ही येवजण चालीक लायली. हे येवजणे खाला 1,37,000 जाणांक म्हयन्याक 2,000 रुपयांचे अर्थीक सहाय्य दिला. त्याच प्रमाण सुमार 35,145 ज्येष्ठ नागरिक विधवांक म्हयन्याक 2,500 रुपयांचो लाव मेळ्ळा. मायावती सदेव कांदोळकर, शिरवय, केपें, गोवा. हे आमकां गव्हर्मेंटान पळय पेन्शन दिवपाक कमेस केलां. तेजेर आमगेलो कितें म्हणल्यार दोतोर भितर सगळो आमगे तितून हें जाता. आनी तशेंच आमगे हें गव्हर्मेंटान आमगे चालू दवरूचें, कित्याक तेजे शिवाय आमच्यान काय काम करूंक जायना. आतां फक्त एक कितें तेजेर त्या आदाराचेर आमी जगपाचें. दोतोर म्हणल्यार पयलीं दोतोराक कमी म्हणल्यार म्हयन्यांतल्यान 2,000-2,500 तरी जाय, पूण हे 2,000 मेळटा ते आमकां व्हडलें जाता न्हू. मुखाल्ली मागीर हे खंयी घालूंक जाता. आनी चड करून हांव आभार मानता सरकाराचे, कित्याक आमकां जाणटेपणां हे केलें म्हणून. म्हजें नांव लतिका रामचंद्र वारम, मदले वाट शिवोले हांगा रावता. आनी सरकाराची गोवा सरकाराची DSS स्कीम ती 2000 आसा पळय, ती हिका मेळटा. त्या बद्दल हांव गोवा सरकाराक देव बरें करूं म्हणटा. म्हजें नांव आशा सय्यद आसा. आमी वाडा लाटकापार रावता. सिनियर सिटीजन 2,000 रुपये जे आमकां सरकार दिता तेज्या मुळे आमी सदांच तेंचे आभारी आसा. आनी खूब ते आमकां म्हातारपणान आदार अशें दिसता. आनी खुबशे आमकां उमेद जाता की 2,000 आयले काय ना खूब पगार येयलो अशें आमकां उमेद वाडटा. तेज्यामुळे आमी सदांच तेंचे आभारी आसा. आमच्या गरिबां खातीर सरकारान इतलें केलें खूब गरिबां खातीर केलां. त्यामुळे आमी BJP सरकारची आनी मोदी सरकारची आमी सदांच आभारी आसा. लॉकडावन जालें तेन्ना पासून आमी खूब तेंचे खाल्ले आनी आमकां उमेद अशी वाडली. तेन्ना आमी तांकां आनीकय जिखून तांकां बरें दवरपाचें अशी आमची उमेद आसा. त्यामुळे म्हाजो सदांच तांकां साश्टांत. गृह आधार योजना 2012 वर्सा भाजप सरकारान ही येवजण सुरू केल्ली.
गृह आधार येवजणेक लागून सुमार 1,32,000 अर्थीक नदरेन दुबळ्या घराब्यांक दर म्हयन्याक 1,500 रुपयांची मजत मेळटा. भाजप सरकारान 1,609 कोटी रुपया ह्या गृहिणींच्या खात्यांत थेट जमा केल्यात. माझे नाव प्रीतम शाणू नायक. आमकां तो जे गृह आधार म्हणून तो येता पळय न्हू, तितून म्हाका घराक कितें पूण असो आधार जाता तेन्ना हांव ह्या सरकाराचे खूब आभारी आसा. राजश्री गणपत सुतार, सुरेखा देश, मीटिंग वाडें. गृह आधार स्किमी मार्फत आमकां गोंयकारांक आर्थीक मदत मेळटा, त्या बद्दल आमी गोंय सरकाराचे आभारी आसा. हें केलां म्हाज्या सरकारान आमच्या खातीर. रुपा रवी बचनट्टी, हांव रावता वाडें. आमकां गृह आधार स्कीम मेळटा म्हणून आमच्या भुरग्या बाळांक न्हू आमकां केन्नाय न्हू आतां स्कुलान बीन कितें जाय जाल्यार रोखडेच आमकां ते 1,500 रुपया मेळटा म्हणून तितूनसून आमकां भुरग्यांक कितें जाय जाल्यार पिवपाक मेळटा. आनी केन्नाय आमकां घोवा कडेन अशें मागचें पडना. ते ह्या गोंय सरकारान केला त्या बद्दल गोवा सरकाराचे आमी खूब खूब आभारी आहोत. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेखाला रेशन कार्ड आशिल्ल्या घराब्यांक 1 किलो चणे आणि घरातल्या प्रत्येक व्यक्तीक 5 किलो तांदूळ वा गंव फुकट दितात. हे येवजणेचो लाव दर म्हयन्याक 1,42,000 कुटुंबांक मेळटा. माझे नाव रामनाथ शाबू गावकर, कुस्तें कुतिगांव, काणकोण, गोवा. प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना त्या मार्फत आमकां 35 किलो तांदूळ मेळटा. ते आमकां बरें फायदेशीर जाता. त्या बद्दल हांव त्या सरकाराचे गोंयाचे आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटा गोंयाचेर खूब आभारी आसा. लाडली लक्ष्मी येवजण. भाजप सरकारान सुरू केल्ल्या हे येवजणे खाला गोंयांतल्या 72,943 धुवांक आपल्या लग्ना खातीर प्रत्येकी 1,00,000 रुपया मेळ्ळे. या चलयांच्या आणि त्यांच्या आवय बापायच्या तकलेवेले वजे हे येवजणेक लागून बऱ्याच प्रमाणात लवू जाले. म्हाका जे लाडली लक्ष्मीची स्कीम जी मेळ्ळ्या पळय ती म्हाज्या आवय बापायक खूब हेल्प जाल्लेली. तितून म्हाजें लगीन सुद्दां बरोवन येयल्लेलें आहा. हितून गोंय सरकाराचे हांव खूब आभारी आसा. माझं नाव प्राप्ती गजानन मराठे, राहणारी वाळपई सत्तरी, गोवा. मी या लाडली लक्ष्मी जी स्कीम आहे सरकारची त्याची लाभार्थी आहे. आणि ह्या स्कीममुळे अनेक गरीब मुलींना आणि त्यांच्या आईवडिलांना खूप आर्थिक मदत मिळालेली आहे. आर्थिक त्यांना फायदा झालेला आहे. त्यामुळे मी त्यांची या सरकारला खूप धन्यवाद आहे, त्यांची आभारी आहे. आता पळोवया दोनूय सरकारांनी सामाजिक सुरक्षेचेर सामाजिक कल्याणा खातीर केल्लो खर्च एक तुळात्मक विश्लेषण. 2012 वर्सा सामाजिक सुरक्षा सामाजिक कल्याणा खातीर 191 कोटी रुपया खर्च केल्लो. 2021-22 वर्सा हो आंकडो 903 कोटी रुपया इतलो आसा. बायलां आनी भुरग्यांच्या उदरगतीवेलो खर्च भाजप सरकारान व्हडा प्रमाणात वाडयलो. 2012 वर्सा बायलां आनी भुरग्यांच्या उदरगती खातीर सरकारान 54 कोटी रुपया खर्च करतालो. थंयच 2021 वर्सा भाजप सरकारान 549 कोटी रुपया ह्या खातीर खर्च केले. समाज कल्याण वाठारांत भाजप सरकारान केल्ल्या वावराची काँग्रेस सरकाराच्या वावराकडेन तुळा करतना सगळ्यात पयलीं खंयची गजाल दोळ्या मुखार येता ती म्हळ्यार उटा आंदोलनात जाल्ली हिंसा. ही हिंसा आनी गोंयांतल्या अनुसूचित जमातींतल्या भावंडांचेर जाल्लो सगळ्यात व्हडलो अन्याय आनी अत्याचार गोंयकार अजूनय विसरले ना. युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्सच्या बावट्या खाला आपल्या मागण्या खातीर एकठांय आयिल्ल्या एसटी समाजाचे तोंड काँग्रेस सरकारान बंद करपाचो यत्न केलो. समाजातले 2 तरणाटे मंगेश गांवकार आनी दिलीप वेळीप हांकां अनुसूचित जमातींच्या आंदोलना वेळार बाळ्ळी पंचायत वाठारांत थंयच्याच काजूच्या फॅक्टरीत जिते लासून मारले. तर हे आशिल्ले फाटल्या 10 वर्सांत भाजप सरकारान सामाजिक कल्याण वाठारांत केल्ल्या वावराचें गणित आनी आदल्या सरकारा वांगडा ताजी तुळा. फुडल्या भागांत आनीक एक गणित मांडटले तुमच्या मुखार आमच्या वेंचणुकेच्या गणित कार्यावळीत. नमस्कार.